गोयचो लोक ह्या बॅनराखाला गोयच्या भोवतांच्या समाज वावुरपी आणि थळाव्यांनी मंगळारा बसका घेतली। म्हादय न्हंय प्रश्ना खातीर फुडली कारवाय, रेल्वे मार्ग दुपट्टीकरण आणि कोळसो येरादारी ह्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाली। पळयात पुराय बातमी। सव्वीस जानेवारीक राज्यभरातल्या पंचायत ग्रामसभांक म्हादय वाचोवपाक आणि गोय कोळशापासून मुक्त करप ह्या वेगवेगळ्या विशयावयल्यान थाराव घेवपा खातीर मागणी करतले। तशेंच म्हादय आनी कोळशाविशीं जागरूकताय कार्यावळ सुरू करपाचो निर्णय घेतले। 30 जानेवारीक MPT भायर निषेध करपाचो निर्णय बसकेत घेतला। देखून लोकांनी व्हडा संख्येन एकठांय येवचे असो उलो अभिजित प्रभुदेसायान गोयच्या लोकांक मडगांव जाल्ले बसके वेळार मारला। ऐकात। आयचे मिटिंगेक सगळ्यांनी एक मतान थारायला की पहिली गजाल आमी 26 जानेवारीक स्पेशल जी ग्रामसभा आसा तातूंत सगळे पंचायतीक मागतले की तांणी ह्या मुद्द्यांचेर रेजोल्युशन्स घेवचे। हे 26 तारखेर सकाळी जातले। दनपरां सेव गोवा सेव म्हादयचे मुवमेंटां आमी सगळे जॉयन जातले। आनी दुसरी गजाल म्हणटा ते तिसरी गजाल आमी अवेरनेस प्रोग्राम गांवांनी व्हरतले म्हादयीचेर कोळशाचेर आनी हांचे भितर जे संबंध आसा कनेक्शन आसा कॉर्पोरेट अडानी जिंदाल हे कशे मुखार व्हरता आनी आमचो दुस्मान कोण हे आमी लोकां मुखार दवरतले आनी हे अवेरनेस मुखार व्हरतले। ताचे खातीर आमची टीम तयार जाल्या आनी एक आमी ठराव घेतला इम्पॉर्टंट की 30 तारखेक सोमारा आमी MPT भायल्यान 11 वरांचेर प्रोटेस्ट करतले। व्हड संख्येन आमी लोकां कडेन मागतात की ही आमची म्हादय आनी आमचे गोंय साल्वार करपा हे कॉर्पोरेट्सांतले हातांतल्यान जे आमचे उदकी व्हरोंक सोदतात आनी आमचे गोंयांत कोळसो आनी हे सगळे हाडून काबार करूंक सोदतात हांचे विरुद्ध आमी MPT भायल्यान प्रोटेस्टाक सगळे लोकांक आपयतात आनी ह्या भशेन 30 तारखेक परत आमी मेळून मुखाल्ली जी पावलां घालपा आसा ते आमी सगळे मेळून ठरयतले। आनी एक हांगा क्लियर ठराव घेतला आमी की हे आमी म्हादय साल्वार करपा आनी गोंय कोळशांतल्यान साल्वार करपा ह्या कॉर्पोरेट्सा विरुद्ध आमी कितेंय करपा तयार आसतले। सरकाराक हे क्लियर सांगून सोदता की सगळो लोक हांगा सांगूंक सोदता की दिस इज डू ऑर डाय फॉर गोवा। आमी हे करूंकूच जाय आनी आमी हे जिखूंकूच जाय आनी हे आमी सगळ्यांनी हांगा ठराव घेतला की आमी हे बरे भशेन आमचे गोंय सांबाळपाचें कार्य करता। अभिजीत बाब गांवांनी अवेरनेस करप हें केन्ना देखून सुरू जातलें आनी केन्ना मेरेन तुमी करतले फॉर प्रिपेरिंग फॉर अ बिगर प्रोटेस्ट? अवेरनेस आमी इमिजिएटली स्टार्ट करतले। आमी जाणात की लोकां कडेन अवेरनेस ऑलरेडी खुबशे पावलां पूण हे अवेरनेस आनीकय लोक मोबिलायज करपा आमी चालूच दवरतले आनी ज्या पर्यंत आमी सक्सीड जायना। कर्नाटका गव्हर्मेंटान जे भाशेन ट्रायब्युनलाक सबमीट केले ते भाशेन तांकां 4 डिस्ट्रिक्टां उदक जाय फॉर एग्रीकल्चर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज एंड टू प्रोड्यूस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू हायड्रो इलेक्ट्रिक सो आनी 4 डिस्ट्रिक्टां नांव कितें बेळगांव, बाकलकोट, धारवाड आनी कणक। पूण ह्याच जाग्यांनी कर्नाटका गव्हर्मेंटान स्टील इंडस्ट्रीज प्रपोज केले जे पळय त्या भायर त्या 4 डिस्ट्रिक्टां भायर आनी कोकण, हावेरी, रायचूर आनी बेलारी जाल्यार आमी म्हणटाय तुमकां जर उदकाची शॉर्टेज आहा फॉर एग्रीकल्चर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज हाऊ इज दॅट स्टील इंडस्ट्रीज आर proposed by the Karnataka in that same district is a big question mark for us whether the water is for drinking purpose or for the agriculture purpose or for the steel industry.
गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुळेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी.